पण ही जी पॉलिसी हाडल्या इट्स immature thinking on the part of the government. हांवें 26 वर्सां काडली नेवीन. It's a continuous process of training till perfection. Continuous training asta. You come to a stage where you are a complete soldier to take decision, whether officer or sailor or jawan or airman in air force. ही पळय 4 वर्सांची काढल्या 17 वर्सांचे तांकां भरती करतले 17 वर्सांचे म्हळ्यार तांचे 11th बी जाला आसतलो मे बी थोडे 12th आसतले सो तूं तांचे एड्युकेशन कंप्लीट करूंक दिना आनी 4 वर्सांनी म्हणजे एट द एज ऑफ 21 ही इज आउट खंयची प्रायवेट कंपनी ताका जॉब दितली वॉट एक्सपिरियन्स ही वील हॅव ताका कितें डोर ओपन क्लोज करपाक ऑफिसाचे बसयतले काय फायली हांगसान थंय व्हरपाक यू आर डिस्ट्रॉयिंग हीज एंटायर करियर एंड लायफ आय डोंट एग्री जे प्रोटेस्ट चल्ले ते वायलंट प्रोटेस्ट बट तांचे एक भितरसान एक आशा एन्झायटी एक फियर भायर सरता ते कित्याक ते सिटींतले न्ही खेड्या खेड्या गांवांतले विलेजींतले तांचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आपूण जोडटलो आय विल बी अ फौजी आपणाची फॅमिली आसा घरा तांकां हेल्प करतलो तांकां पयशे धाडटलो तांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ऑन देयर शोल्डर्स थोडे जाण 4-5 वर्सां हालीं ट्रेनिंग करता फिजिकल ट्रेनिंग दे हॅव अंडरटेकन कोर्सीस आनी आयज ते सगळे रद्द जाले मोदी सरकारान एक न्यू पॉलिसी काढल्या अग्निपात तुमकां घेता म्हणून आनी मागीर तांकां यूज एंड थ्रो दे वील बी लायक डेली वेज लेबरर्स ना पेन्शन ग्रॅज्युएटी कांय ना म्हणटा ते सो वॉट आर यू ट्रायंग टू डू आर यू ट्रायंग टू फूल द पीपल लायक दॅट 15 लाख जुमला नाल्यार आमच्या गोंयचा सरकार 50,000 जॉब म्हणटाले तसले इलेक्शन येता 2024 म्हूण तूं तांकां घेवंक सोदता प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट पॉलिटिसायज डिफेन्स फोर्सीस never ever interfere in the functioning of the defense forces आयज तांणी आन्सर केल्ले एग्जामी आन्सर केल्ले 2 वर्सां पयलीं लॉकडावनाच्या नांवान तुमी तांकां घेवंक ना कित्याक तुमी रावताले 2024 इलेक्शनाक हे यूज करतले म्हूण हे सगळे बॅकग्राउंडान प्लॅनिंग करताले यू आर सेइंग लीन मीन डिफेन्स फोर्सीस डोंट ट्राय दिस स्टंट्स We are having problems with China, we are having problems with Pakistan, and that time are asle gadbad karta, it sends a wrong signal. I appeal to the Prime Minister, desist from politicizing the defense forces. What is the decision for all election? All election related decisions, 2024. कित्याक आता घेतले 2024 जाता म्हणसर ते तांची ती 2+ आणि 2 वर्सां 26 तांकां भायर उडयतले कितें उरलें लायफ काबार तांचे सर व्हॉट इज अग्निपथ एक्झॅक्टली कितें आसा अग्निपथ कॅन यू जस्ट एलॅबोरेट कितें आसा अग्निपथ मीन्स दे आर सेइंग दॅट दे विल टेक दिस youth in the age group of 17 to 21 in the defense forces तांकां ग्रॅज्युएटी दिवचे ना पेन्शन दिवचे ना कांय दिवचे ना 4 वर्सांक तुमी कितें तांकां ट्रेनिंग दितले आनी कित्याक यूज करतले गॉड फॉरबिड टुमॉरो देर इज अ वॉर वॉट वील यू यूज दॅट यूथ फॉर हांवें सांगलां 7 ते 10 वर्सां लागता एकल्याक कंप्लीट सोल्जर जावपाक दॅट इज वाय investment is done in every individual because it is an investment for the safety and security of the country. It is not like a private company. So here pay asa short-lived and short thinking ill-conceived policies तांकां घेतले तुम्ही म्हणटा मागीर तांकां पॅरामिलिटरीन फर्स्ट प्रेफरन्स पॅरामिलिटरीन कसले फर्स्ट प्रेफरन्स मेळटले 11th स्टँडर्ड घेवन पास फेल कितें तांकां कसले एक्सपिरियन्स आहा टू टेक इन पॅरामिलिटरी फोर्सीस तांकां तर जायना पुलीस फोर्सीन वॉट जॉब यू वील गिव देम ले डावन आसपाक जाय इट शूड बी
independent of any political thinking. It has to be totally for defense. Defense should never be compromised.